नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अजून म्हादय वांटोवपा खातीर सरकारान कसलीच कठोर पावलां उबारिल्लीं ना। बीजेपी सरकाराक म्हादय परस कर्नाटकांतले 28 MP चड म्हत्वाचे आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप। आलवारा जमनीचो मालकी हक्क सत्तरीकारांक मेळोवन दिवपा खातीर आरजीची मशाल रॅली। गांवांत वचून सुटावो करतले जमनीचो विशय, आरजीचें आश्वासन। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सांतिनेज आनी ताळगांव वाठारांत खणल्या मुख्य 3 रस्ते। परिस्थिती बिकट, दुल्लाक लागून लोक विटल्यात। येरादारी वेवस्था पुराय कोसळ्ळ्या। गोळी वखदांच्या वेव्हाराचे नेटवर्किंग थेट चलता कोलवाळ जेलींतल्यान। ही गोंया खातीर लजेची बाब म्हणटा एल्विस गोम्स। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक म्हूण सुनीता सावंत हांची नेमणूक। कायदो आनी दक्षता तशेंच आर्थीक गुन्यांव खात्याचो अतिरिक्त ताबो। इंडो पॅसिफीक क्षेत्रांत शांतताय आनी समृद्धीचे वातावरण करतले निर्माण, सांगता केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग। नेव्हल वॉर कॉलेजीचे केले उक्तावण। आता खबरो विस्तारांत। गोंयच्या भाजप सरकाराक आमच्या जीवनदायिनी म्हादय परस कर्नाटकांतले 28 MP चड म्हत्वाचे। देखून आयज मेरेन म्हादय वांटोवपा खातीर सरकारान कठोर पावलां उबारिल्लीं ना, असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसायान केला। म्हादयचेर जी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाली ती ताजी पयली आनी लास्ट मिटींग फेब्रुवारी 2023 जाल्ली, म्हळ्यार 1 वर्स जावन गेलें आनी अजून मेरेन हाऊस कमिटी 12 मेंबर हाऊस कमिटी म्हादय इश्यूचेर जी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली ती मिटींगूच जायना। हें हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लें आनी एसेंब्लीन रेज करतना सगळ्या गोंयकारांच्या मनान काळजान तो भंय आहा की बीजेपी सरकाराक 28 MP कर्नाटकांतले चड इम्पॉर्टंट आमचे 2 MP परस आनी आमचे जीवनदायिनी परस हो भंय हांवें व्यक्त केल्लो। तेन्ना म्हाका मंत्र्यान आनी सरकारान सांगिल्लें की आमी रोखडेच हे म्हयन्याचे एंड म्हळ्यार गेल्या म्हयन्याच्या एंडाचे पयलीं आमी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतले। अजून मेरेन ताजी हाऊस कमिटीची मिटींग जावंक ना आनी आतां म्हाका दिसता ती लोकसभेच्या इलेक्शनाची पयलीं जावपाची ना। म्हणटकर जो भंय गोंयकारांच्या मनान आसा की सरकाराक आमचे गोंयचे बीजेपी सरकाराक कर्नाटकांतले 28 आमदार आमचे जीवनदायिनी परस चड इम्पॉर्टंट हो भंय म्हाका दिसता खरो जावंक लागला। आनी आज मेरेन म्हादय खातीर सरकाराचे कठोर स्ट्रॉंग कसलो कितें स्टेप कांयच आमकां दिश्टी पडना। एक फक्त पिटिशन जे आज न्ही फाल्यां अशें आवियाड जायत आहा आनी फुडें पडत आहा आनी जें आतां ऑगस्टान लागिल्लें आहा तें घेवन सरकार रायट टायमाक रावला म्हणून सरकार सांगता। आतां रायट टायम म्हळ्यार खंयचो टायम? when the time is gone, will it be the right time? हो म्हजो सरकाराक प्रश्न आहा आनी हांव ताचे कडेन हात जोडून मागता की आमची जीवनदायिनी आमची लायफ लायन राजकारणा खातीर तुमी सॅक्रिफायस करूं नाकात। आलवारा जमनीचो मालकी हक्क सत्तरीकारांक मेळोवन दिवपा खातीर मंगळारा आर्जीन वाळपय वाठारांत मशाल रॅली काडली। घोशणा दीत वाळपयच्या शहीद स्तंभा कडल्यान हे रॅलीक सुरवात जाली। फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं सत्तरीकार जमनीक लागून गुलामगिरीन जीण जगता। देखून सत्तरीच्या गांवांत वचून आलवारा जमनीचो विशय सुटावो करतले, अशें आश्वासन आरजीचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी दिलें। गुलामगिरी बंद करा, बंद करा, बंद करा, गुलामगिरी बंद करा। सत्तरी गुलामगिरी मुक्त झाले, सत्तरी गुलामगिरी मुक्त झाले। आमच्या जागे, आमच्या जाय, आमच्या जागे, आमच्या जाय, आमच्या जाय, आमच्या जागे, आमच्या जाय। बंद करा, बंद करा, गुलामगिरी बंद करा, बंद करा, बंद करा, गुलामगिरी बंद करा। वाळपय मतदारसंघान जमनीचो विशय हो कितली वर्सां जाली हो तसोच अजून मेरेन सॉल्व जाल्लो ना आनी तसोच आसा। आनी जमनीचो मालकी हक्क मेळपाक जाय म्हणून हांगासले लोक
कितलीशीं वर्सां आंदोलनां करता, कितलीशीं वर्सां आपले मागण्यो करता, पूण तें जायना. आनी हांगासले जे राजकारणी आसात ते तेंचो विशय आसा तो सॉल्व करपाक पळयना. आयज आमी हांगा मुद्दाम जमला एक नवीन क्रांतीची सुरवात करपाक 70रीन. जो जमनीचो विशय इतली वर्सां सॉल्व जावंक ना, ज्या जमनीक लागून लोकांची आयज हालत जाल्ली आसा, लोक गुलामगिरीन आसात, लोकांक आयज लाचार केल्ले आसा, लोकांक आयज हुकुमशाय केल्ली आसा आनी लोकांचेर एक दबाव हाडलेलो आसा. तेका लागून आयज ही क्रांतीची मशाल 70रीचे जमनीचो जो मालकी हक्क आसा हो लोकांक दिवपाक लागून आमी आयज ही मशाल हांगा पेटयल्ली आहा. आयज ही मशाल पेटोवन ह्या जमनींचो जो विशय आसा हो विशय गांवां व्हरोन हेचेर हो विशय सुटावो करपाचो ह्या BJPच्या सरकाराक आनी हांगालो जो स्थायीक आमदार आसा, दोनूय जे आमदार आसा 70रीचे, तांकां लोकांचे जमनी आसा ते तेंच्या नांवार करपाक लागून भाग पडप. हेका लागून ही चळवळ आहा ही दिसान दीस फुडें वचत रावतली. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर खास करून पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत परिस्थिती बिकट जाल्या. सांतिनेज आनी ताळगांव ह्या दोनूय वाठारांत 3 मुखेल रस्त्यांचेर स्मार्ट सिटीचें काम चालू आशिल्ल्यान येरादारी वेवस्था पुराय कोसळ्ळ्या. स्मार्ट सिटीचे काम चालू आशिल्ल्यान सत्रे कडल्यान सांतिनेज चर्च कडेन वचपी रस्तो आनी सांतिनेज चर्च ते मधुपन सर्कला कडलो रस्तो पुराय बंद केला. जाल्यार सांतिनेज चर्च ते काकोलो मॉल कडल्या रस्त्यार काम चालू आसा. हाचे खातीर पणजेच्यान ताळगांव बांबोळे आनी फुडें वचपी लोकांक दिव्यांतल्यान वयचें पडटा. हो पुराय वाठार धुल्लान माकला. दुचाकी चलोवप्यांक आनी थंय रावपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. ह्या रस्त्यार आशिल्ल्या दुकानदारांचे व्हड लुकसाण जाता. ह्या तिनूय रस्त्या वेल्यान बऱ्याच दुकानदारांनी धुल्लाक कंटाळून आनी भायर भितर सरपाक वाट नाशिल्ल्यान दुकानांच बंद दवरल्यात. महत्वाचें म्हणल्यार ही कामां केन्ना पुराय जातली हाची कल्पना नाशिल्ल्यान लोकांचो ताण चड वाडला. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान फीचर एडिटर नीरज नायक. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पणजेचे भोवतेक रस्ते फोडून उडयल्यात. स्थानीक लोकांक आनी दुकानदारांक हाचो सगळ्यांत चड फटको बसला. चडशे लोक खाजगीन सरकाराचेर फोग काडटात पूण उक्तेपणान उलोवपाक भितात. पूण आदलो नगरसेवक आल्ड्रीन सुवारीस हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्मार्ट सिटीच्या कामांचेर फोग काडलो. हाव दिस स्मार्ट सिटी वर्क इज अफेक्टिंग बिकॉज लोकांचेर कसो परिणाम जाता हाजेर बिजनेसाचेर आनी हाजेर बीन बिकॉज ऑफ दीस वर्क. हें कितें जालां ना आतां एक काम कमेस जालां न्हू स्मार्ट सिटीचें. सो देर इज नो कॉर्डिनेशन ना हेका. तांकां जाय तें कोत्ता ते. हिंगा फोडटा थंय फोडटा. हांव कितें म्हणटा बाबा एक रस्तो घे, एक कंप्लीट रस्तो कर आनी मागीर दुसरे हेका वच. हिंगा फोडटा मागीर आनीक फोडटा. इवन पणजे पळय तूं एक रस्तो वचो जाल्यार तुका दुसऱ्या रस्त्याक तुका वचूंक जायना. लायक मिन्स सगळ्याक फोडला. सो आतां हे स्मार्ट सिटीचें कितें जाता धूल जाला न्हू कमेस. सो धुलाक लागून लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाला. इवन ते बिजनेस करता न्हू तर तांकां खूब त्रास जाला. आनी हे लोकांनी थोडे कितें ते तेंचे भाड्याचेर सो पेईंग रेंट हेवी रेंट ऑफ अराउंड 1,75,000 तांकां जायना. सो मोस्ट ऑफ द शॉप्स हॅव क्लोज देयर दिस थिंग एंड some are shutting down also. That's what I've been informed. So for me what happened, even I'm affected a lot, but then what happened for me, the place is mine, so I don't have to pay rent for anyone. This thing chalta maje. Even I've opened up a restaurant over there. So business is like suppose it was 100%, so it's not even 50%. So whatever stock आम्ही हाडटा न्हू रांदपाक ते सगळें पिड्यार जाता. Plus the gym is there, membership is gone down because of this thing. Roads are not proper. Like if I'm affected so much, you can imagine दुसऱ्यांक कितले त्रास जाला ते. And the others are not means ते तितले हे ना न्हू financially not this thing. प्लस कित्याक जाता आतां एटलीस्ट मिन्स ते आय थिंक 2 or 3 फावटी ते उदक मारता. तितलो डस्ट ना आतां. कित्याक तो रस्तो बंद जाला खंयचो तो मेन सातिनेचो रस्तो तो बंद जाला. सो ऑल द डायवर्ट बालभवनसून जाला. सो तितलो मुवमेंट ना, ताका लागून डस्ट ना. सो ते एक बरें जालां. पूण कितें आसा ना आतां पळय आतां हिंगा फाटल्यान कन्स्ट्रक्शन ऑल्सो ते. सो दॅट सिमेंट डस्ट ऑल्सो पीपल आर फेसिंग.
plus this thing. I don't know what to. I think it is. This is this won't be ready by May also. By May to म्हणटा also. It's very difficult. And तशें काम चालू आसा तेंचें न्हू. It is not that way to be done. Development has to be done. See, this development, you can never stop this development. And one day this will become, will be ready and it will look nice. But then what happens, everyone is suffering, no? So instead of everyone suffering, like, you should do it in a systematic properly, no? So that no one suffers. So even like there are people also from my ward also, like they don't want to come openly because they get scared to talk. See, for me what happened, for me I am for them. They tell me order like, तू उलय आमी आसा पूण हांव जाणा ते कितले आसा ते म्हाका People are scared. People are scared. But why should you get scared? For what? If you're highlighting something, you should not get scared. You should talk, no? Thing. That's what I believe that. Exactly. Sotha jala okay, no? So then you should get scared, no? You know, like This is your right, no, to get a proper way. Let's see. I think आता त्रास झालाच सगळ्यांक न्हू. इवन पेंजीम वसोंकूच जायना. इवन आता पळय आता तूं म्हणटा न्हू आतां 10 तितली गर्दी ना पूण 1 o'clock न्हू स्पेशली ड्युरींग द स्कूल सुट्टा जाल्यार न्हू then that's the time it is like a mess over there. See, children come from school, they are hungry, they have to come home, they don't reach on time at home to eat food, then they have to their parents have to see that they go for tuitions. So everything is a mess there. Everything total is a mess. And people are fed up actually. People are fed up. कोलवार जेलींतल्यान गुवळी वखदांचो वेव्हार चलता. हाचे वेल्यान गृह खातें कायदो आनी सुवेवस्था कशी अपेसी थारल्या तें कळटा. गुवळी वखदांचो वेव्हार थेट जेलींतल्यान चलता ही बाब गोंयचें नांव पेड्ड्यार करपी अशें विधान काँग्रेसीचे फुडारी एल्वीस गोम्स हांणी केलां. कोलवार जेल चालीक लावपी हांवूच आनीक हें जें कितें आतां आयकूंक मेळटा तें खरेंच म्हणजे बरेंशें अशें आयकूंक मेळना जेल एडमिनिस्ट्रेशना बद्दल आनी गोंयचें नांव बाद जाता हितून भितर. हें गोंयचें नांव राखपा खातीर सरकारान खरें म्हणजे पावलां मारूंक जाय आशिल्लीं. खरें ताणें आतां सिवील जे ऑफिसर्स हेड करताले वो डिपार्टमेंट ते काडून आतां पुलिसांच्या हातान दिल्ले तरी सुद्दां कांय सुदारणा जायना. मेन म्हणटा तें कितें आसा आतां एकच जेल आसा गोंयां भितर, एकच जेल प्रिमायसीस. हांगा सड्यार जी जेल आशिल्ली ती ताणें बंद उडयली म्हणटा. कित्याक बंद उडयली इतलीं वर्सां आय डोंट नो. ताचें खरें म्हणजे रेनोवेशन करून थंय बी एक जेल रेडी करून दवरूंक जाय आशिल्ली. आग्वाद ताणें ती आतां प्रायवेटायज केली म्हणटा. आनीक म्हापशा जो ज्युडिशियल लॉकअप आशिल्लो, मडगांव ज्युडिशियल लॉकअप आशिल्लो तो बंद उडयलो म्हणटा. हे सगळे कडेन अशें सॅटेलायट जेल कित्याक जाय? कित्याक जेन्ना अशे प्रसंग येता आनीक आतां एकाच जेलीन आसल्या कारणान खुबशे जेंचे नेटवर्कींग जाता भितर वीच बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द स्टाफ ऑल्सो टू मॅनेज. तेन्ना ते इंटेलिजन्स यूज करून कांय लोकांक फोडचें पडटा. कांय जेल जे हितून आसा भितर आसा तांकां सेपरेट करचें पडटा, तांकां दुसरे जेलीन धाडचें पडटा. हें आतां हांव पळयता ते भशेन इज एन ऑर्गनायज रॅकेट. सगळ्यांकूच पयशे मेळटा आसतले. खोलायेन चवकशी जावपाक जाय. जर ऑफिशियल्स इनवॉल्ड आसा तांकां कडक पनिशमेंट जावपाक जाय. आनी ना जाल्यार हें चड आतांचें बारे वयतलें. जेलीन बसून जर ड्रग नेटवर्क चलयता ही गोंयची परिस्थिती खंय पावल्या ह्या सरकाराच्या अंडर. हें खरेंच एक गरजेची बाब. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक म्हूण सुनीता सावंत हांची नेमणूक केल्या. तांचे कडेन कायदो आनी दक्षता तशेंच आर्थीक गुन्यांव खात्याचो अतिरिक्त ताबो दिला. मजगतीं IPS राहुल गुप्ता हांची गुन्यांव फाट्याचे अधीक्षक म्हूण नेमणूक जाल्या. हालींच नॉर्थ गोवा SP नितीन वाल्सन आणि साऊथ गोवा SP अभिषेक धानिया यांच्यो बदल्यो जाल्ल्यो आसल्यो आनी त्याच्या उपरांत नॉर्थ गोवा SP म्हणून अक्षत कौशल यांची नियुक्ती जाल्ली. पूण साऊथ गोवा SPची नियुक्ती जावंक नासली. तेचो ताबो जो आसा तो कांय दिसां खातीर सुनीता सावंत हांच्या कडेन दिल्लो. आयज त्या नॉर्थ गोवा SPच्या पदाची ऑर्डर येयलेली आसा आनी सुनीता सावंत हांकांच नॉर्थ गोवा SP हे पद दिल्लेलें आसा. त्याच बरोबर त्यांच्या कडेन कायदा व दक्षता आनी आर्थीक गुन्हे हे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट त्यांच्या कडेन दिल्लेलें आसा. सुनीता सावंत हें नांव सगळ्यांकूच परिचीत आसा आनी पुलीस खात्यान हें नांव खूब आदरान घेतलें वयता. खूब प्रामाणीक आनी खूब दक्ष अशे पुलीस अधिकारी म्हणून सुनीता सावंत यांची ओळख जावन आसा. आनी तेंचे कामाची दखल घेवन त्यांच्या कडेन जो कांय दिसां खातीर ताबो आसलेलो दक्षिण गोंयाचे SP म्हणून ते आयज तांकां दक्षिण गोंयाचे SP म्हणून नियुक्ती
जाहीर केल्लेली आसा आनी सुनीता सावंत यांचें कार्य सगळ्या गोंयभर सगळ्या लोकांक खबर आसा. त्यांचे हालींचे गाजलेले प्रकरण म्हटल्यार तेजपालची केस जशी ज्या पद्दतीन त्यांनी हाताळ्ळी त्या पद्दतीन त्यांची हाताळप पळोवन सरकारान त्याची दखल घेतली आनी त्यांची साऊथ गोवा SP म्हणून नियुक्ती केलेली आसा. जाल्यार आयज जी ऑर्डर आमच्या हातीन येयल्या त्या ऑर्डरीनुसार दक्षिण गोवा SP म्हणून सुनीता सावंत यांची नियुक्ती जाल्लेली आसा आनी त्याच बरोबर त्यांच्या कडेन दक्षता आणि सुरक्षा आणि आर्थीक गुन्हे हे एक्स्ट्रा पदभार तांकां स्विकारपाक दिल्लेले आसा. नेव्हल वॉर कॉलेज हे नौदळाची आकांक्षा आणि भारताच्या समृद्ध वारशाचे प्रतीक जावन आसा. भारताची वाडटी नौदळ ताकद ही वर्चस्वा खातीर न्ही जाल्यार इंडो पॅसिफीक क्षेत्रांत शांतताय आनी समृद्धीचे वातावरण निर्माण करपाचे दृश्टीन उबारिल्ले पावल आशिल्ल्याचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले. हिंद महासागरात चीनाच्यो वाडट्यो हालचाली आनी ह्या क्षेत्राचे व्यावसायिक महत्व लक्षात घेतले जाल्यार आता धोक्याचे पुनर्मूल्यांकन करप आणि ते प्रमाण नौदळाची ताकद वाडोवप ही आता काळाची गरज जावन राविल्ल्याचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला भारत आयज इंडियन ओशन रिजनात महत्वाचो सुरक्षा भागीदार म्हणून वयर सरता अशें तांचें म्हणणें. और हमने इंडियन ओशन रीजन को वह महत्व नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था. कुछ तो जरूरतें थीं कि हमें लैंड बॉर्डर्स पर ज्यादा ध्यान देना था और कुछ लैक ऑफ इमेजिनेशन भी था. मैं दोनों को मानता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी दूरदर्शिता और उनके मार्गदर्शन से हमने इंडियन ओशन में भारत की भूमिका को न सिर्फ री इमेजिन किया बल्कि उसे एक्नॉलेज करते हुए उसे मजबूत करने की दिशा में भी हम आगे बढ़े. फिर इसका एक क्रम ही चल पड़ा कि हमने काफी नई डिप्लॉयमेंट्स की, नेवी के इंडियनाइजेशन की और आगे बढ़े, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन ओशन में आज हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर तथा प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बनकर उभरे हैं. साथियों, इसके साथ ही हमने इंडियन ओशन रीजन में यह इंश्योर किया कि रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को मजबूत किया जा सके. आज भारत इंडियन ओशन में इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि इंडियन ओशन की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ऑटोनॉमी को, उनकी सॉवरेनिटी को सुरक्षित रखने में उनकी मदद की जाए. हमने यह सुनिश्चित किया है कि इंडियन ओशन में किसी की हेजेमनी किसी भी सूरत में न हो. साथियों, इंडियन नेवी की तत्परता की वजह से भारत अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है जहां हम अपने सहयोगी देशों को इंडियन ओशन में पूरी मदद प्रदान कर रहे हैं. इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना की उपस्थिति इंडियन ओशन के हमारे बाकी सहयोगी देशों को किसी भी दबाव में आने से रोकती है. हमारी नौसेना इंडो पैसिफिक रीजन में यह इंश्योर करती है कि कोई भी देश अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के दम पर हमारे मित्र देशों को दबा न सके, उनकी सॉवरेनिटी को किसी भी सूरत में कुचल न सके. आज इंडियन नेवी लगातार सशक्त हो रही है. हमारा नेवल इंडस्ट्रियल बेस लगातार मजबूत होता जा रहा है. हमारे शिपयार्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं है. मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सारमनस ते पिळगांव न्हंयदडेवयली पारंपारीक वाट येरादारीक आतां सुरक्षीत जातली. सुमार 90 लाख रुपया खर्च करून हे वाटेचेर 2.5 मीटर रुंद रस्तो आनी राखणे वणत बांदतले. उदकाचो स्रोत खात्या वतीन हे काम करतले. ही वाट सुरक्षीत करची अशी फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान लोकांची मागणी आशिल्ली. दर एका ग्रामसभेंत हे वाटेचो मुद्दो चर्चेक येतालो. मंगळारा एका सुवाळ्यांत आमदार प्रेमीन शेट हाणें ह्या कामाचो शुभारंभ केलो. मीटर लांबीचो हो रस्तो जातलो, रुंद जातलो. रस्तो म्हणून शकना आमी
की एके वाटेसून रिटर्निंग वॉल कंप्लीट कॉन्क्रीट रिटर्निंग वॉल जातले त्या पुला पर्यंत आणि ही सुविस्कर अशी 2.5 मीटर रस्तो रुंदी जातलो आणि हेजो लाभ आमच्या पिळगांव वासियांक तशेंच सारमानीच्या वासियांक सगळ्यांक मेळटलो. देवाची वाट सुखरूप जातली. देवादिकान नटलेलो हो गांव. ह्या गांवांत जे सण परबी जाता तेन्ना हेवटेंतले लोक तेवटेन वयता, तेवटेंतले लोक हेवटेन येता. आमोण्याचे सुद्दां लोक हेवटेन येणारे अशी हांगासर प्रथा आसा. ताका लागून ही सुखरूप जाता वाट. 90 लाख रुपया खर्च करून इन्क्लुडींग GST अशा तरेचो हो प्रोजेक्ट आयज आमकां हांगासर चालू करूंक मेळटा. पूण पयल्यान पयलीं आमचे पिळगांवचे सगळ्या देवतांचे हांव आभार मानता. त्यांच्याच आशिर्वादान आमकां हें काम करपाक आयज हांगा मेळटा आनी देवा कडेन प्रार्थना करता कसलीच अडचण न येता ह्या जागेचो जो अधिकारी आसा आनी देवी शांतादुर्गा आहा ती फुडें रावन हें काम करून निश्चितच घेतले आनी बरें काम जातलें. ह्या आमच्या वाटेनसून जातलो तेच्या खरें आमकां डिस्टन्स सुद्दां कमी जाताले. फेरीबोट सुद्दां आमी रोखडी गाठताले. हांगासून आमकां 1 किलोमिटर आमकां फेरी मेळटली. जेन्ना आमोण्या तेवटे पलतडी आमकां वचूंक मेळटले ते लोक ह्यो सायटी येवं शकता. आनी मेन म्हटल्यार कितें आहा आमदाराचें हांव खरें कौतुक करता की हें काम प्रलंबीत आसलें तें बेगीन करून हाडलें. आतां शिमगो आसा आमोणकार हांगासून फेरी घेवन हे आपले होळी घेवन वयता तांकां वाट बरी मेळ्ळी ते सुद्दां खोशी आसतले. गोंय हे बरें पर्यटन थळ म्हूण न्ही जाल्यार कसिनो, शिंदळकी, गुळी वखदांचो वेव्हार ह्या सगळ्या खातीर आतां फामाद जावपाक लागला. पर्यटन धोरण नाशिल्ल्यान गोंयची ही गत जाल्या. तशेंच गोंयांत गुन्यांवांचें प्रमाणूय वाडलां. ह्या सगळ्या खातीर गोंयचें सरकार जापसालदार असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी हृदयनाथ शिरोडकर आनी महेश मामरी हांणी केला. की जेन्ना ट्युरिस्ट येता आनी कशा कशा गाडी चलयता हो एक मोठो मेजर मुद्दो आसा. महेशान म्हटलें कितें की ट्युरिस्ट जे येता हांगा मदमस्त जावपाक येता. कित्याक येता? कारण गोंयचें प्रमोशन हें सरकार तशें करता न्ही. गोंयचें प्रमोशन म्हटल्यार कितें? कॅसिनो. आज गोंयांत तुमी कितें दाखोवपाक हाडटा लोकांक? कॅसिनो दाखोवपाक हाडटा. आज तुमी बिचार सुद्दां लोकांक प्रॉपर व्हरना पूण लोक गोंयांत येता कित्याक? फक्त ड्रग्जाक लागून, सोऱ्याक लागून, कॅसिनोक लागून. हें करून ते ट्युरिस्ट मस्ती करतलेच न्ही. इतल्या मोठ्या प्रमाणान कॅसिनोक लागून प्रॉस्टिट्यूशन वाडलां हेंय सरकारान समजून घेवंक जाय. मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स गोंयांत आसा होय विशय आसा. सो गोंयांत हे ट्युरिस्ट येता. हांवें कितें म्हटलें होतो की क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जो आसा पळय तो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाचो कमी जाला. हांगा पयशे कमी खर्च करून भरपूर मजा मारप अशा वृत्तीन जे ट्युरिस्ट येता पळय ताका लागून हो थोडो प्रॉब्लम जाता आनी मागीर हे सगळे इन्सिडंट्स घडटा. हेका कारणीभूत हांव म्हणटा आमचे गोंयकार न्ही, हेका कारणीभूत आमचे गोंयचे सरकार जेंच्यांनी गोंयचे प्रमोशन रॉंग पद्दतीन सामकें पावयल्लें आसा. तूं आनी खंयच्याय राज्यान चल गोंयकार जर दुसऱ्या राज्यान वता जाल्यार हिम्मत करपाना हे अशे इन्सिडंसीस किंवा अशी मस्ती करपाक. आमी तेंच्या कल्चरान मिक्सअप जातले, तेंच्या कायद्यान तेंचे जे पॉलिसीज आसात तितून मिक्सअप जातले. पण गोंयान लोक जो येता ताका हांगचो कायदोय खबर ना, ताका हांगचे पॉलिसीजूय खबर ना आनी हे सगळे प्रॉब्लम जाता. हेका कारणीभूत पूर्ण आनी पूर्णपणे हे सरकार आसा. म्हणून गोंयचे लोक पयलीं पासून हे कॅसिनोक विरोध करताले जो आज 3तल्यान 6, 7तल्यान 7, 7तल्यान 8 कितले जातले खबर ना. ते जेटी जी बांदता ती कॅसिनोवाल्याकूच दिल्या. म्हणजे सगळे गोंय जे आसा कॅसिनोच्या ओनर्सांच्या बोर्डार घालपाचें. मुख्यमंत्र्यान हाजेर लक्ष घालतले. वॉट वी कॅन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. कित्याक जशें म्हणलां इज अ स्टॅम्प मुख्यमंत्री. वयरसून कितें येता तें हय साहेबा मंडपान ताणें तें आयकून घेवप अशा पद्दतीचो आमकां मुख्यमंत्री मेळटा. ताका कसलीच पावर्स ना, तो बशिल्लो आसता थंय. फक्त इव्हेंट जे करप ते इव्हेंट करपा खातीर हे सरकार लोकांच्या रक्षणा खातीर न्हय. जशें वदळ म्हणलें की पोलिसांचेर कितलो प्रेशर, तांचेर जबरदस्त प्रेशर दवरला. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी कशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा
ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.